देवान इतली बरी सैमान नटिल्ली पृथ्वी दिल्या, पूण हे सैमीक वातावरण आनी पर्यावरणाची कुयदाद घेवपी आमी अपयशी थारल्यात. कोयर उडोवन पर्यावरण आमी दूशीत करतात, हाचो परिणाम सैमाचेर जाता अशें मत मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें उक्तायलें. पर्यावरण सांबाळपाक चडांत चड झाडां लायात आनी प्लास्टिकाचो वापर कमी करात अशें आवाहन गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हाणें केलें. गोमंतकान पर्यावरण दिसा निमतान चोडण्याच्या दयानंद बांदोडकर विद्यालयांत खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक आनी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. या कार्यक्रमात सृष्टीचे निर्माते भगवान श्री कृष्णाक हांव वंदन करता, त्यांची याद करता. देवान ही जी सृष्टी निर्माण केल्ली इतली सुंदर अशी सृष्टी म्हणजे हो नेचर, हो निर्माण कोणी केला मनशान केला, कोणी केला? देवान केला. आणि देवाक आमकां हो आमच्या मनशांचे जबाबदारी दिल्ली आहा देवान की हो बरे तरेन तुमी राखा आता म्हणून. आनी राखपाक लागून आमी अपयशी ठरलेले आसा. कितें जाल्लें आहा? अनसक्सेसफूल जाल्ले आसा. आमी मॅनकायंड, ह्युमन कायंड सॅटिस्फॅक्टरी ह्या जगाची व्यवस्थीत रित्या काळजी करूंक घेवंक शकना. आमी अपयशी आहा. ही जी सृष्टी निर्माण केल्ली आसा देवान, हे सृष्टीचें पालन पोशण देव करता खरें, पण तेजी काळजी घेवप हें आमच्या सगळ्यांच्या हातीन आसा. आनी अंदू वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ताजो थीमच आसा प्लास्टीक वापरप ना. तर तुमी चडांत चड कमी प्लास्टीक वापरात. चडांत चड समज प्लास्टीक मेळ्ळें तें प्लास्टीक एकठांय करात. प्लास्टिकाक उजो घालप ना हें आनीक एक तत्व. प्लास्टिकाक जर उजो घालप तातूंतल्यान जो पळय धुंवर येता तो कॅन्सर पातळ येता. कॅन्सर हें सगळ्यान भिराकूळ अशें दुयेंस. तें कॅन्सर कोणाक जावपाक नाका. म्हणून अंदू पळय जें तापमान वाडलां तें प्रेमानंद बाब म्हावरेन खरें सांगलें. जें पळय हें जें व्हडलें हीट वाडत आसा, ही हीट कित्याक वाडटा? ताची दोन कारणां. एक, आमचे झाडां आमी काबून उडयलीं, आमचो निसर्ग आमी सोंपयलो, एक कारण. आनी दुसरें सामकें म्हत्वाचें कारण जें आमकां खबर ना, तें म्हत्वाचें कारण आसा ओझोन लेयर म्हणून आसा न्ही. पृथ्वी जेन्ना आसा ताचे वयर एक लेयर आसता. त्या लेयराक आमी आतां बुराक घाल्ले आसा. चडांत चड लोक एसी वापरतात, चडांत चड प्लास्टीक वापरतात, चडांत चड शेतां लासतात, उजो करतात.